फर्स्ट टाइम आम्ही गरबा दांडिया खेळपाक मडगांव पावले आणि स्पॉट प्राइज बी लागले। आज हांव मागे फ्रेंडागेर रावपा वयता कारण आज तेंगेर सायबीण माय हाडपाची। फ्रेंड म्हाका व्हरपा येवची पयलीं पावस येयलो आणि पावस गेलो तेन्ना मागे फ्रेंड म्हाका व्हरपा येयलो। पात्रांव मातसो लोकल गायड जालो आणि आपली गांवची सुंदरता दाखयली। मागीर सायबिणी खातीर आमी बुके घेतलो आणि लोकल गायडाचे 4-5 उतरां आयकून आमी पात्रांवां घर पावले आणि खूब तेंपान कसायाची चाय पीन जिवा बरें दिसलें। मागीर सांजे मायतर आमी आमगे पात्रांवागेर सायबीण माय हाडली आणि सगळ्यांनी बरी करून प्रेयर केली आणि आयची पुलाव आणि चिकन जेवन आमची पोट भरलें। एंड बूम आमी जाले रेडी गरबा दांडिया खेळपाक। आमी फर्स्ट टाइम मडगांव गरबा दांडिया खेळपाक वयताय। आमी हॉला पावले तशी खबर ना खंयच्यान आमची 2 मित्र आनी प्रकट जाले। आमी चितले सुद्दां नासले की आमी एक ग्रुप सेल्फी काडटले आणि आमकां रोखडोच स्पॉट प्राइज लागतो म्हणून। इतलेंय न्हू तेजे नंतर आमगे अनेक फ्रेंडा स्पॉट प्राइज लागलो। मागीर हांवें म्हणलें इट्स टाइम टू प्ले गरबा दांडिया। मागीर आमची काही मित्रां पोटाक भूक लागली एंड देन फायनली आमी दांडिया बॉडी घेवन खेळपाक लागले। लिटरली आमी इतली बरे खेळटाले की आमकां थोडे लोक डिस्टर्ब सुद्दां करपाक येयले, बट आमी डिमोटिवेट जायनासतना दांडिया कंटिन्यू केलो। मागीर काही नागालँडचे लोकान आपले स्टायलीचे गरबा दाखयले आमकां। आमी ट्राय केली तेमगे स्टायल खेळपाक, बट आमचे चड बरें जावपाक लागले। चलो बाय बाय, गुड नायट। आमी लेट नायट फुटबॉल खेळपाक वयताय।